I certified where food is fortified. नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्याक येवकार. कितें चल्लां गोंयभर देशभर ते तुमी सगळे जाण पळयतात आनी तेच विशय घेवन आज आमी तुमचे म्हऱ्या आसात. पांडुरंग बाब गांवकर म्हजे बरोबर आसा, जोयल बाब अफांचो आसात आनी ऑब्वियसली आयचो पयलो विशय जो आसा तो म्हळ्यार ऑपरेशन सिंदूर. जोयल बाब, आज हांव फांतोडेर जेन्ना जागो जालो तेन्ना म्हाका फोन आयले की हें जालां आनी आमकांय ती ब्रेकींग न्यूज करपाची आशिल्ली. तेन्ना सुरवातीक जी इन्स्टिंक्ट येता ती जर्नलिस्ट म्हणून येता की ब्रेक करया, एनालायज करया. एंड एज दॅट स्टार्ट सिंकींग इन, यू फील प्राऊड एज अ सिटीजन. Yes. You feel proud as an Indian. What were your feelings when you heard about the strikes? There is no other feeling. You can't describe that feeling. You know, it's that patriotism of a country being, terrorized in such a way. Pahalgam, आमचे काश्मीरान अशे terror जाल्ले. So you were actually beginning to lose hope. कित्याक आतां खूब दीस जाले. From April 22nd now we are in May. So we were thinking that is it going to be forgotten? And because there is so many countries at play, so many countries are asking for restraint. Magir म्हणटा ते. See, one thing, Pramod, I don't understand, when these big countries, when they have terror striking at them, they immediately strike back. Yeah. And दुसऱ्यांक करता तेन्ना when India does, ध्यान सांगता. So, and the way this terror strike has happened on our citizens, for any citizen, तुझो हे जाता सारको. It's like you feel really rattled and shaken with that, and you feel like doing all sorts of things possible. Yes, correct. Whether you are a journalist or you are anybody. So तितून भितर मागीर the first reaction was like, a sense of accomplishment. Okay, fine. आमी तर आमचे हेजो justice has been done. Justice has been done to the people who have been killed, who have been martyred. And at least a statement is put across that we are not going to tolerate all this. Yeah. So that was the big message, and a sense of calm has come in. Now going ahead, we'll have to see what's next. Yeah, how it unfolds Yeah, now. yeah. It's a very interesting scenario how it unfolds because it is unprecedented. Because पांडुरंग बाब अशें न्ही की स्ट्रायक्स फक्त POK भितर जाल्यात. स्ट्रायक्स इंटरनॅशनल बॉर्डर क्रॉस करून पाकिस्ताना भितर जाल्यात, which is unprecedented. This is the first time it has happened in last 50 years. So more than 50 years actually. Yeah. So तुम्ही जेन्ना हें आयकलें, म्हाका याद आसा फांतोडेर तुमी न्यूज ब्रेक केल्या कळ्ळें तुका. आनी कांय फावटी न्हीद जर तुगेली ब्रेक जाली जाल्यार मातशी तिडक मारता. आज म्हाका दिसता कोणाकच तिडक मारली ना. आज वी आर ऑल सिटींग देर सारके स्ट्रेट अप, फिलींग व्हेरी व्हेरी प्राऊड. तुमची इमोशन्स कितें आशिल्ले? सारखे म्हणजे जवळजवळ 4-5 स्टाफच राती देडांक जेन्ना ही बातमी भायर येयली तेन्ना सगळे कामाकूच लागलेले आनी जवळ 3-3:30 मेरेन हे चालूच आशिल्ले. सो म्हाका दिसता हे सगळ्याच लोकांनी वेलकम करपाक जाय आनी केला ही रिएक्शन जी आसा ती. कारण प्रमोद फाटली 10-12 वर्सां जर पळयली जाल्यार 2011 पासून जर सगळे जे म्हाका पुलवामा धर, युरीचो अटॅक धर, किंवा मागीर पयरचो पहलगामाचो धर, अशे मोठे मोठे टेररिस्ट अटॅक इंडियेन जाले. पूण इंडियेन जाय तसो हेज्या म्हणजे रिएक्शन जी आसा आपली हेज्या पयलींची जी आसा ती मनोहर पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर आसतना युरीचो स्ट्रायक जाल्लो आनी तेज्या उपरांत आनी एक जालो. पूण अशी मोठी रिएक्शन जी आसा म्हाका दिसता की फर्स्ट टायम जाला जी लोकांक सर्वसामान्यांक कशें आसलें फाटले कांय दीस सोशल मिडियाचेर. आतां ते लोक वेगळे जे तारख्यो सांगताले की युद्ध जातलें अमके तारखेक म्हणून ते लोक वेगळे. बट ते खरेंच इंडियेंतल्या लोकांक दिसतलें की आरे हे टेररिजम जो आसा, जो पाकिस्तानांतल्यान हांगा येतात ते लोक हांगा कितें तरी करतात आनी परत थंय वचून आश्रय घेतात. सो हांकां एक रिस्पॉन्स रिएक्शन जी आसा इंडियाची ती हेंच्यांनी पळोवपाक जाय, ही दिवपाक जाय म्हणून अशें लोक. आतां ह्या दिसांनी सगळ्याकूच तशी एक हे आसली लोकांची भावना आशिल्ली. आनी म्हाका दिसता योग्य वेळार कालचो जो स्ट्रायक आहा तो योग्य वेळार जाल्लो आसा. आनी कदाचित ह्या गजालीची जी आसा अशें दिसता प्रमोद सद्याची परिस्थिती पळयल्यार. कारण जवळ जवळ एक तेलंगणा आनी एक हें सोडलं, संघ प्रदेश सोडलो एखादो, जाल्यार सगळ्या राज्यांनी आयज मॉक ड्रील जाल्ली आसा. जे सिविलियन्स जे आसात तेंच्यांनी कशें काळजी घेवची आपली दुसऱ्याची, अफवाचेर विस्वास दवरचो न्ही, कसली परिस्थिती येयल्यार कितें करचें, ही मॉक ड्रील आयज चालू आसा. कालच्यान सुरू जाला UPन बीन, आयज गोंयान जाता.
आनी आत्ताची जी बातमी आसा की सगळ्या ह्या हितून हाय अलर्टूय आसा इंडियेन आतां. सो ही परिस्थिती जर पळयली जाल्यार आमी अशें दिसता की आमी वॉर हितून आतां वचपाचें हें पावलां. म्हणजे कालचो स्ट्रायक जो आसा इंडियेन जे केला राती ते तितल्यार रावचें ना अशें दिसता म्हाका प्रमोद, की फुडले कांय दीस जे आसा ते म्हणजे बरेच क्रिटिकल आसतले आनी सगळ्यांनी सादुरे रावपाचें आसतलें. आनी म्हाका दिसता की इंडिया आजूनय हे काल जे जालां हें सुरवात आसा. म्हाका दिसता हेजो एक मोठ्या स्वरुपात हितून हेजें रुपांतर जें आसा तें जातलें अशें दिसता म्हाका. I also loved the briefing by the forces. It was amazing. The foreign secretary started it. Then armed forces took over. What I very specifically loved about the briefing की तांणी स्कोप फॉर इंटरप्रिटेशन दवरना. हें टार्गेट हो व्हिडिओ, हें टार्गेट इतलेंच न्ही जालें, बिफोर आनी आफ्टरूय दाखयलें तांणी. सो सगळीं नांवांय सांगलीं, टार्गेट्सूय दाखयलीं, बिफोर आफ्टर दाखयलें आनी एक्चुअल फुटेज ऑफ ऑपरेशनल जे जालें ती दाखयली. इट्स क्वायट अनप्रेसिडेंटेड न्ही फॉर एनी नेशन स्टेट टू कम आउट and present its operational details to this सामके बारीकसाणेन. Yes. Doesn't leave any scope for any speculation. Yes, and the way it is they've gone about is very strategic, very clinical, to an extent that even the messaging is very clear. You know, in this case, you know, two women wing commanders have addressed the media very confidently and very forthright. They have put forth their strikes that no civilians have been hurt or targeted. They were only targeting terrorist bases, terrorist camps. सगळे स्पष्ट सांगून गेला. Even the name Operation Sindoor is so beautifully picked up. You know, it's so it looks like well calibrated, well organized, and well orchestrated move. Messaging also has been very clear in that. Yes, as Pandurang has said that this may not be the end of the story. Yeah. I mean, as we speak, you know, as we just discussed before the shoot, Pakistan is already, the government is already told the military army to take a call on this, just like Modi had told our army to take a call on this. That they have also done. They also, Pakistan Prime Minister also have said that we are going to give an appropriate response at a time of our choosing. So obviously they are going to retaliate. We'll have to brace up for something more. Yeah. एक पांडुरंग बाब दिसता की सकाळची ब्रिफिंगा भितर एक वेळ तांणी कांय दुबाव दवरलोच ना. सगळ्यो गजाली जगा मुखार दवरल्यो. आनी एक जर इंट्रस्टींग गजाल आमी पळयली जाल्यार त्या तरेचे मिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन पाकिस्तानाचे वटेच्यान चालू जालां. एज फार एज इंडियन रिस्पॉन्स इज कन्सर्न, आय थिंक ताजे उपरांत our national security advisor आसूं, external affairs minister आसूं, they have already reached out to other nations. Other nations have also responded. एक गजाल जाणवता, ह्या खेपेक जनरली रिस्ट्रेन बाळगा ते सदांच सांगतात, पण ह्या खेपेक जर इंटरनॅशनल कम्युनिटीचो रिस्पॉन्स जर पळयत, इट इज क्वायट डिफरंट. एक गजाल सगळ्या लक्षांत आयल्या की इट वॉज अ व्हेरी हॉरिफीक टेरर अटॅक. आनी इफ इंडिया हॅज रिस्पॉन्डेड, इंडिया इज वेल विदीन इट्स रायट टू रिस्पॉन्ड. एकच गजाल म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या हातूंत भितर आसा की वेन टू न्युक्लियर नेशन्स कम फेस टू फेस and they are on the brink of war, then the world is concerned. But nobody is questioning. It's a very interesting thing. Nobody has questioned India's right to respond and take this action. करपाकूच जायना कोणी. कारण प्रमोद जशें मेन्शन केलें, पठाणकोट आसत, 26/11 आसत, पुलवामा आसत, आनी पयरचो एटॅक आसा. म्हाका सांग, इतके जेन्ना एटॅक जाले तेन्ना जगाकूय खबर आसा की इंडिये कडल्यान काय जाय तशें केन्ना जावं नाशिल्ली. जे काय जाग्यार स्ट्रायक करताले, काय जाणांक सांगताले की एक टेरर आसा, कॅम्प आहा ते डिस्ट्रॉय केले आनी कितें केलें म्हणून. हे फर्स्ट टायम जाला कारण लोक रावताले. केन्ना रिस्पॉन्स बाबा दितले आमी? सो लोक रावताले. लोकांचो फूल सपोर्ट आसा. आमचे जे आर्मी आसा किंवा गव्हर्मेंट आसा, इवन म्हाका दिसता ऑपोजिशन पार्ट्यांनी सुद्दां जेन्ना मिटींग जाली पयर दिल्ली, इन दॅट मिटींग सगळ्यांनी क्लियर केला की कंट्री फर्स्ट म्हणून, देश पयलो. करेक्ट. आनी फाटले 4-5 दीस जर तुवें पळयलें
जाल्यार अमेरिका आसत किंवा ब्रिटन आसत, ब्रिटना कडेन आर्थीक आपले जे वेव्हार आहात ते सुदारपाचे, अमेरिकेचो हे घेवपाचो हेल्प म्हणजे कन्सल्ट करपाचे किंवा इस्रायला कडल्यान हें करपाचे, ह्यो सगळ्यो गजाली फाटले 4-5 दीस सुरू आसा. म्हणजे काय शस्त्रास्त्र खरेदी करपाची सुद्दां प्रपोजल जे आसा फाटल्या 4-5 दिसां भितर तेंच्यांनी एक्सपिरायड केल्ली आसा. सो म्हाका दिसता की हे सगळें वातावरण पळयल्या उपरांत खंयचीच म्हाका दिसना कंट्री 1-2 जर आमचे नेबर हे सोडले जाल्यार की असल्या गोष्टीचेर इंडियेच्या अगेन्स्ट वयतले किंवा सपोर्ट करचे नाचे. कारण हो विशय असो आसा, टेररिजम हो फक्त इंडिये खातीर न्ही, तर अमेरिकेन पळयला, सगळ्या देशांनी हे पळयल्लें आसा, तांकां खबर आसा हेचें कितें तें. सो म्हाका दिसता की अशा परिस्थितीन इंडिया वांगडा सगळे रावतले. जस्ट सेम क्वेश्चन की दिस इज प्रोबेबली फर्स्ट टाइम ऑन अ ग्लोबल स्टेज वेर 2 न्यूक्लियर पावर्स आर फेस टू फेस. जनरली आता बाकी कडेन आमी पळयता थंय इज्रायल गाजा चालू आसा किंवा रशिया युक्रेन चालू आसा. देर आर नो 2 न्यूक्लियर पावर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, just on the brink of war, and it can break out any time. And where one nation has taken such a decisive action against another, कितली वेगळी गजाली, कितली सिरियस गजाली, आणि कितली केअरफुली we need to watch the events unfolding over a period of next 10-15 days. On the outside, Pramod, it looks like the big nations have backed India in this fight against terror. They have backed, except for China. China has been very clear. I mean, they have inclined towards Pakistan. Yeah. But otherwise, except for the statement which Trump has made today, calling it is a shame or something like that, but he acts very differently and very weird at times. But otherwise, by and large, nations have supported India's response to terror. And in fact, before the strike also, they said that India has got a right to respond to terrorism. So, having said that, India has an edge, but as things unfold, whether how nations rather, they will try and destabilize, de-escalate the war environment as the first reactions come in from all the nations. They have called for restraint again and again. Like they were even asking Pakistan to hold back. As we speak, our Indian diplomat has already called up the UNS commission and briefed them that Pakistan is escalating now. So all of that has happened. But we'll have to wait and watch, how Pakistan, to what level Pakistan is going to attack, because for Pakistan there is no terror camp here. It is basically civilians. Yes. So that would be catastrophic. Yes, and that would be quite decisive because Pakistan doesn't have anything to attack in India except civilians or defense installations or critical installations, which India has very consciously avoided doing when India went inside Pakistan and committed the strikes. But for argument's sake, Pramod, is Pakistan right now is claiming that there are a whole lot of civilian casualty across Pakistan. Although India is saying that they have prescient target has been taken on terror camps. What they are claiming is that there are a lot of civilian casualties in a toll of around 80, which India is claimed. They are saying that a lot of casualties are also civilians. Now, to what an extent that is right, nobody knows. But maybe they are trying to create a sympathy for themselves to strike back. That is obvious. That looks to be the case. But in this case, India will have to be guarded because there is a far more kind of this thing. Retaliation could cause a lot of. That's a very critical point that you मांडलो. की ह्या उटेच्यान समजा पाकिस्तानाक now on LOC they have already started firing. People are losing their lives. So going beyond that, Pakistan doesn't have anything in India to strike back. Correct. And if at all a country like Pakistan attempts to do that, it is not only an act of war, it is the beginning of war. Correct. So पाठक बाब तुम्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात जेन्ना 2 न्यूक्लियर नेशन्स एकमेका मुखार आसात, हाव सेन्सिटीव इज दीस फॉर द एंटायर वर्ल्ड? ना, तो विशय आसात. दोनूय हेतून न्यूक्लियर पावर हेज्याक आसल्या कारणान तो एक प्रमुख विशय आसात. बट म्हाका दिसता की एक UN आसत किंवा बाकीच्या कंट्रीचो आसत, राष्ट्रांचो जो आसा तो एक प्रेशर आसता. तो एक बेश्ट विनाकारण काय म्हाका दिसना त्या हेज्या मेरेन हे वॉर वयतले किंवा पावतले अशें. दुसरी गजाल, पाकिस्तान इकॉनॉमिकली आनी पॉलिटिकली दोनूय फ्रंटाचेर ऑलमोस्ट कॉलॅप्स तेजे वशेचेर आसा. सो अशा वेळार
ताका आपल्याच कंट्रीचे विचार करचो हें करचो पडटलो की बाबा ही आपली जी कंट्री आसा जी पॉलिटिकली आनी इकॉनॉमिकली सद्या आपल्याक परवडटलें काय कितें? परवडटलें काय कितें प्रमोद. सो म्हाका दिसना की तितक्या लेवलाचेर वयतले पूण दोनूय कंट्री ज्यो आसा तुवें अशें म्हटलें की न्युक्लियर पावरा खातीर दोगांयकी एक कॉन्फिडन्स त्या खातीर चड सेन्सिटीव आसा, correct. त्या खातीर चड Yes, yes. सेन्सिटीव जाला. जोयल बाब, ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता आतां आमकां उलयत रावचें पडटलें, बट आमी कमींग बॅक होम, जो मेजर विशय आमी ह्या आठवड्या भितर पळयतात ती शिरगांवां जाल्ली स्टॅम्पीड. आतां फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो रिपोर्ट वी आर टोल्ड टुडे बाय द चीफ मिनिस्टर ड्युरींग अ कॅबिनेट ब्रिफींग की फाल्यां येतलो म्हणून. 4-5 दीस जाले आतां. वेन वी एनालायज इट फ्रॉम डिफरंट एंगल्स, हांव तुमचे कडच्यान स्टार्ट करता. whom do you hold responsible for such a major mishap? Pramod, as I have written on the day of that this thing on our print edition, it is a collective failure. What I Yeah. call it a collective failure. What is the collective component here is the administration, the temple committee, and the police. All three have failed at different levels. Firstly, if you say the district administration, you are having a disaster management team in place, headed by the North Goa collector. त्यांचो एक specific responsibility आशिल्ली की okay, where are the vulnerable areas, what are the requirements on the ground. You are expecting a crowd of 1 lakh plus or 1 lakh minus, whatever you see, and whether this place can hold that kind of crowd, and how you are going to navigate, how you are going to ensure seamless transition of people to their pilgrim. Correct. Point number 1. Second is the temple committee. Temple committee are the organizers of this. They are actually the people on the ground. They know this. They are the hosts. Yeah. I mean, come on, you should be knowing exactly what the situation would be. आता लोकांक त्रास जातले आणि एक 3 मिटराचो रोड वयता आणि थिंगा तुमी 1 लाख लोक तुमच्यान पास जातलो जाल्यार कितें जातलें? तुमचे मतीन आसूंक जाय आशिल्लें 3 मीटर रोड, what can be done? And at least you should have raised a red flag and told the district administration or the disaster management team that okay, look here, these are our concerns, these are our problems. Yeah. Now आता मागीर at hindsight आमकां कळ्ळें की district this disaster management team had a meeting just 2 days prior to the Jatra. Yeah. And that is the time that the temple committee said that we cannot now do anything. For example, CCTV cameras. CCTV cameras, तुम्ही drone हे केल्या, organize केल्या. What about CCTV cameras? What about the public address system? Tomorrow you are addressing 1 lakh people. कसो board मारतलो तो? Okay, fine, you are talking about 1,000 police force. Yeah. Is 1,000 police force enough in such a situation? Forget later on we are trying to assess whether it is 1,000 or whether it is 400, 500. ती एक गजाल दुसरीच. पण no amount of police force will be able to If you handle don't have a system in place. system in Yeah. place. फालतू 10,000 पोलीस घाल्यार सुद्धा Correct. the system is not in place, the 10,000 force is not going to yield any results. Secondly, what about the arrangements? Yeah. Entry exit points completely gone haywire there. Yeah. Third, your disaster management, when you're talking about disaster management, fine, तुम्ही तर ऑर्गनायज केले, तुमकडे जावंक ना ते बरें आसा. Disaster management, first responders are your fire brigade and your ambulance. Pramod, तूं म्हाका सांग, ambulance कशें पास जातले तितून? Correct. In this crowd, how the ambulance is? These are basic These are questions. basic things. Questions which come and then you feel that everybody has failed in Yeah. this thing, and they have thought that एअर वर्सांक तशें जातालें तशें जातलें, कशें जाल्यार मॅनेज करतले अशें म्हणून जावन वतलें म्हणून. जावन वतलें म्हणून. हय पांडुरंग, तुम्ही कोणाक जबाबदार धरतात? कारण हो विशय आतां चर्चेक येतलोच. जॉयल बाबान बरें सांगलें, इट्स अ कलेक्टीव फेल्युअर म्हणून. तुमकां कितें दिसता? फेल्युअर म्हणच्या पेक्षा हांव देवस्थान कमिटी जी आसा सो तांकां चड जबाबदार धरता हांव. प्रशासन मागीर येता. प्रशासनान आपलें जें काम करपाक जाय आशिल्लें पुलीस सेक्युरिटी आनी सगळें ते ताणें केल्लें. पूण म्हाका दिसता की देवस्थान कमिटीचें एक फेल्युअर आसा की तूं जर प्रमोद वयशीत थंयसर, हांव आतां फाटलीं कांय वर्सां थंय वयता, एकच फावटी रातचो पावलो, पूण बाकीच्या दिसांनी हांव दनपारचो वता कौलाक देवी दर्शन घेता आनी येता आमी. जाल्यार देवळान एंट्री करतलो तूं, जाल्यार फाटल्यान जेन्ना पार्किंग करून तूं फाटल्यान वयता देवळा कडेन, तूं थंय तुकाच चलपाक, एका मनशाक चलपाकूच तें जागो नासता. दोनूय सायडीन दुकानां आसता अशीं, कसली कोयते तवे, कसले विकपी ते लोक आहा पळय अशीं दुकानां. पळशीत थंय तें दुकान लागता सर. तूं बाकीचे दीस सोडून दी, पयलो दीस जेन्ना दोंडाचें आसता पळय तो हेजो होमखंडाचो, तो सोडून दी. कौलाच्या दिसा तूं वयता पळय,
तेन्ना तो कळस जो पास जाता त्या घरांनी तेन्ना जो क्रावड आसता आनी ती दुकानां जी मदीं आसतात पळय ते तुका पळोवन ते सिच्युएशन पळयल्यार तुका राग मारतलो इतली थंयसरली परिस्थिती वायट आसता. आनी शिरगांवची कशें आसा तूं फाटल्यान जेन्ना येता तो एक मार्ग आनी अस्नोडच्यान तो एक हे बाकीचे तूं कंजस्टेड गांव तो सामको बारीक असो गांव तो सामको असो कॉम्पॅक्ट कसो बरोबर तातूंत सरकारान म्हाका दिसता की इंटरव्यून जावपाक जाय आशिल्लें की ही दुकानां ही आयची गजाल न्ही पयलीं जावपाक जाय. आतां जी घटना जाल्या तेतून आमी जबाबदार धरून जर ताका सांगलें जाल्यार कांय अर्थ ना. इतली वर्साच्यान हेच चल्लां. फाटल्या वर्सा एक बायल मेल्ली खूब फावटी थंय रातचे म्हणजे प्रचंड गर्दी आसता प्रभाव. बरोबर. सो ही जी घटना घडल्या ही दुर्दैवीच घटना आसा पूण हे घटनेंतल्यान बोध घेवन सरकारान आतां तरी एटलिस्ट कायद्यान दुरुस्ती करून अशे ते मोठे मोठे गोंयांतले जे उत्सव आसात मागीर गड्यांचो उत्सव हो लोकांचो कंट्रोल म्हणजे कोणाचो कंट्रोल नासता. सो ते एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटर जो आसता मामलेदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर हेंच्यांनी तो कंडक्ट करप त्या काळान पुलिसांक घेवन अशी परिस्थिती गोंयांत 4-5 देवळांची आसता. आय एम जस्ट टेकिंग होच तुमचो पॉयंट मुखार व्हरता हांव. एक गजाल खरी न्ही की जेन्ना फाल्यां ज्या जाग्यार एनीवे 30,000च्या की चड जर क्रावड आयलो जाल्यार एनीवे डिजास्टर मॅनेजमेंट कम्स इन टू पिक्चर विदावट एनी दिसती. दुसरी गजाल समजा देवस्थान कमिटीन सांगलें आमकां नाका बॅरिकेड्स म्हणून पुलीस कॅनॉट जस्ट लिसन टू देवस्थान कमिटी एंड से की हय नाका नाका आसू दॅट कॅनॉट बी द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन न्ही. ते प्रमोद असं पण केन्ना आमकां ते उलोवपाक खूब बरें. हय तूं जेन्ना त्या देवस्थान कमिटी कडेन आर्ग्युमेंट करता पळय हय. तुका नाका प्रो करता तांच्या वाटेकच कोण भिवून वचना. सरकारान 2 वर्सां पयलीं एमेंडमेंट करपाक घेतलो आनी तितून एक एमेंडमेंट आशिल्लें की हे सगळे फेस्टिवल मोठे मोठे जे आसा ते मामलेदारान कंडक्ट करचे म्हणून. ते एमेंडमेंट आसा. सरकारान ह्या देवस्थानवाल्यांक भिवनच ते एमेंडमेंट करूंक ना. मागीर गोंयांतले एकट्याकाच न्ही लयराच्या देवस्थानाकूच न्ही मोठी मोठी देवस्थानां जी आसा ती काय ठरावीक महाजनांच्या हातीन असल्या कारणान तांकां भिवून सरकारान एमेंडमेंट करूंक ना. एमेंडमेंट करूंक ना म्हणून ही कालची गजाल घडल्या. ती जर जाल्ली जाल्यार कदाचित मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर थंय रावन तेंच्यान ते कंप्लिटली हे पळयता आशिल्ले एडमिनिस्ट्रेशन पळयता आशिल्ले. सो म्हाका दिसता की सरकार हेंचे वाटेक वचपाक सोदिना कोणाचेच वाटेक वचपाक सोदिना. पूण आतां टायम आयला की गोंयांतले हे मोठे मोठे जे उत्सव आसा ते कंडक्ट करते घेताना सरकारान आपले एडमिनिस्ट्रेटराक सांगपाक जाय आनी पुलिसांक सांगपाक जाय की हे सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय म्हणून लोकांचो जीव धोक्यान घालपाक जायना. जय हो जो मुद्दो आसा वन थिंग इज सर्टनली द रोल ऑफ देवस्थान कमिटी दॅट हॅज कम अंडर स्कॅनर रायटली सो बिकॉज तो येवंकच जाय की बाबा कोणी घेतले अमके गजाली डिसिजनां कोणी घेतली कोणी नाका म्हळें कोणी जाय म्हळें ह्यो सगळ्यो आसात. सेकंड थिंग जेन्ना येदो व्हडलो क्रावड येता तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एडमिनिस्ट्रेशनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मागीर पुलीस ऑफिसर आसूं जे आसा ते थंय मामलेदार आसूं डेप्युटी कलेक्टर आसूं दे कॅनॉट जस्ट से बरें 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 तुमकां बॅरिकेड्स नाका आमी बॅरिकेड्स घालनात. डोंट यू अग्री विथ दॅट बिकॉज अल्टिमेटली पब्लीक सेफ्टी कॅनॉट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देवस्थान कमिटी. Law and order cannot be the responsibility of Devasthan Committee. That is the responsibility of the administration. That is what I was saying, Pramod, is that temple committee, yes, they are the host. They know exactly खंय तरी आमकां हे प्रॉब्लेम जातले ते कित्याक गेल्या वर्साक सेम तशेंच प्रॉब्लेम जाल्ले. स्टॅम्पीड जावंक ना आशिल्ली अशी तरी जावंक ना आशिल्ली जाल्यार वी हॅड अ सिमिलर प्रॉब्लेम वेर पीपल केम फॉरवर्ड एंड टोल्ड अस दॅट दे वर स्टक ऑलमोस्ट अ स्टॅम्पीड लायक सिच्युएशन हॅपन लास्ट इयर. So the temple committee this time should have been aware of these things that maybe आमकां लोक चड जातलो आनी प्रॉब्लेम जातले अशें म्हणून. Just because you feel that in that festive environment things will go or divine intervention will happen. Maybe the Devi herself will come and intervene and restore peace and tranquility at the place. तें जावंक शकना because in these situations we have seen stampedes outside Goa also where in this spiritual fervor people forget everything. No, it is ultimately law and order cannot be the responsibility of Devasthan Committee. Law and order cannot be. Yeah. But what happens is to accede to the requests or to concessions of the Devasthan Committee because of their own reasoning is flawed because finally the blame will come on the police and the administration. Correct. So they should have stepped up and said, look here, you're expecting a crowd of 1 lakh. This is what is required on the ground. This is what should be done. Yeah. So basically. हे पांढरबाब तुमकां पटना. म्हणून लास्ट दिसा काल जेन्ना कळस देवळान वयतालो तेन्ना सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर ते सावधान हितून पोजिशनाक उबे आशिल्ले जेन्ना सगळें घडलें उपरांत. तूं म्हणटा तें बरोबर ना अशें न्ही पूण हांवें तसो पयलो म्हटलां पळय तुका की आमकां उलोवपाक जाय पळय तें ह्या देवस्थान कमिटीच्या वाटेक कोणूच वचपाक सोदिना भिवनच. पूण तें जावपाक जाय तूं म्हणटा अशें
ही रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांचीच नाशिल्ली, गव्हर्नमेंटाची आशिल्ली, मान्य आसा ना, हांव मान्य करता देवस्थान कमिटीची आशिल्लीच आशिल्ली. पूण हेंची गव्हर्नमेंटाची बट आशिल्ली. फायनली कशें आहा की एक देवस्थान कमिटी आपलो उत्सव करता वर्सात, गव्हर्नमेंट अख्खी गोंयची लॉ अँड ऑर्डरीचो अनुभव आसता, बरोबर. त्या पुलिसांक अख्ख्या गोंयच्या लॉ अँड ऑर्डरीचो अनुभव आसता. हांव एकूच म्हणटा की वेर वॉज द डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम, यू नो हाव वेल दे हॅव प्लॅन्ड. तुमी थिंगा गेल्ले पळोवपाक, कितल्यो मिटिंगी केल्यो विथ द टेंपल कमिटी. 2 दिसांचे पयलीं तुमी तर सांगता दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. इज द टेंपल कमिटी इन अ पोजिशन टू 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 पुट दॅट इन प्लेस? जावंक शकना. So basically you should have coordinated that much earlier. एक 15-20 दीस पयलीं तुका खबर आसा. Plan it well. It cannot festivals cannot be organized overnight. Yeah. Secondly, all of that has happened. The temple committee's first response आशिल्लो saying that district administrationची कांयच चूक ना, तितून भितर तेणी सगळें व्यवस्थीत केलां म्हणून. हें कितें? मागीर कोणाची चूक थोडी. कित्याक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन म्हळ्यार कितें? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनूय कोणा कडेन आशिल्ले. एक असलो IPS आनी एक असले IAS. तांकां कितें खबर आसलें लयरायचे जत्रेचे म्हाका सांग. जत्रेचो क्रावड कितें आसता, थंय कसली हें आसा, तें कोणाक खबर आहा तांकां तें कितें? तांकां कितें खबर आशिल्लें? सगळें घडल्या उपरांत गेला ते सर लोक ते तेच्यान ड्रोन बी म्हणून सगळें केलें. सो हांव कितें म्हणटा माय आर्ग्युमेंट इज की लोकल ऑफिसर ह्या कामाच्या वेळार येवपाक जाय भितर पिक्चरान. गोंयचे ऑफिसर जे आसा ते येवपाक जाय ह्या पोस्टांचेर. तांकां खबर आसा गोंयांत कितें आहा. पांडुरंग सगळ्यांक खबर आशिल्ली. सगळ्यांक खबर आशिल्ली म्हणून दे सेड दॅट दे आर डिप्लॉयिंग 1000 पुलीस फोर्स अँड ड्रोन्स. तांकां खबर आशिल्ली दॅट देर इज गोइंग टू बी अ टायट सिच्युएशन हियर. कोणाक खबर नाशिल्ली म्हणून ना. And everybody knows, whether you are a Catholic or a Hindu, everybody knows that there is a huge crowd at this festival. करेक्ट. आणि एक गजाल म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता, हांव सोंपयतना इतलेंच सांगता की प्रत्येक जेन्ना असो इव्हेंट जाता तेन्ना गव्हर्नमेंट पुलीस आनी एडमिनिस्ट्रेशनाक घेवन एक प्रॉपर स्कीम तयार करता. बरोबर? जातूंत भितर प्रत्येक मनशाची, प्रत्येक ऑफिसराची, प्रत्येक PIची, प्रत्येक DYSPची रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता. कोण खंय कितें पळयतलो हाजो एक डिटेल्ड मॅप तयार जाता, हाजी एक डिटेल्ड कोष्टक तयार जाता. आनी तें कोष्टक डेफिनेटली ह्याय जात्रे टायमार जालें आसतलें, कारण तें जाताच, बाय डिफॉल्ट तें जाता. तें कोष्टक जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता जी फॅक्ट फायंडींग कमिटी आहा तांकां नेमकें कळटलें की बाबा त्या जाग्याचेर, ज्या जाग्याचेर हें सगळें अपकीर्त घडलें, थंय कोण रिस्पॉन्सिबल आशिल्लो मनीस, ऑफिसर, जबाबदारी कोणा कडेन आशिल्ली, आनी थंय त्या मनशान किंवा त्या ऑफिसरान कितें कितें उपाय येवजण्यो केल्ल्यो. हेच कोष्टक जर पळयलें जाल्यार थंयच्यानच म्हाका दिसता फॅक्ट फायंडींग कमिटीचें काम सुरूय जावपाक शकता आनी सोंपपाकूय शकता. आनी ऑब्वियसली तातूंत भितर देवस्थान कमिटीचो रोल हो येतलोच. आनी तो सोदून काडपाक म्हाका दिसता फॅक्ट फायंडींग कमिटीक 1 म्हयन्याची गरज ना, तो 2 दिसां भितर जावपाक शकता. So we are waiting for that report. तातूंत कितें आहा तें पळोवया. But these are some of the points that can be considered while taking precautions की अशें परत गोंयांत घडचें न्ही म्हणून. हांव इतल्याचेर थांबतां. पांडुरंग बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार. विकसित भारत 2047. एक ध्येय, एक सपन गोंयचो फुडार बळकट करपाचो, भारत देश विकसित करपाचो. तुय भी ह्या मोहिमेन वांटेकार जा. गोंयचो विकास घडोवपाक तुय आपलें योगदान दी. आपल्यो आयडियाज वा सजेशन्स दिवपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक तुजें मोलादीक योगदान दी. विकसित भारत 2047.